सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A30 पेज 15. Ulasani, sorves fora quakana, soglia molchano, deva kayon kora. Ulasani, sorves fora quakana. Soglia Bolshano, Deva Kayon Kora. Sorves Porachi, Seva Kora, Anandadachi, Bhakti Kora, Sodrita Gavon, Vitor Sora, Santosariya Deva Mukha. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसू. मोगाळ बावडीनो, आयचो सेवा धर्म आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक तांचे बसत मागूंक जेजू आमकां आपयता. आनी कित्याक मागूंक गाय? ताणें आपलें जिवीत बदलल्यात पुरो म्हूण. जेजून आपल्या दुस्मानांक बोगशिले, दुस्मानां बसत मागले. हें करूंक खूब कठीण, कारण दुस्मान आमकां जायतें दुखयता, पूण देवाच्या आदारान घडटा. ह्या मिसान वांटो घेतना आमच्या दुस्मानांक बक्षुया, तांचे बसत मागुया. तेच भशेन आमी तांचे कडेन संधान केलें पुरो म्हूण. तर हीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. सोर पदवीदार देवा, आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवर सदांच आंकुवार मारये, सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kyrie eleison, somiaka kutkon. Kyrie eleison, somiaka kutkon. Christe eleison, Christa kaklutkon. Christe eleison, Christa kaklutkon. Kyrie eleison.
प्रार्थुया हे मिसाचे ते भेटयता मानुएल आनी सिल्विया डिसोजा केरीत भशेन तांकां बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर पडो म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. सौर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा तुवें तुजे पोरशेक लिजबोवाचो भागयोन आंतोवन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक तीर आसलेल्यांचो आसरो करून दिलोय. ताच्या आदरान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सोमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. तिशबिताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो समारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्या तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें उलयता. तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें बाटूय व्हरताय आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पोर अशें सांगता. नाबोताच्या रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजीं तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलिजान जबाब दिलो, ओय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून. हांव तुजेर नोश धाडटलो. तुजे सोस्तीक हांव नोपयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या गोरण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूट तशे कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरशेक पातकांत घाली देखून. नेबाताच्या पुता जेरोबोमाच्या गोरण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या गोरण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या गोरण्यांक हांव करतलो. आनी जेजबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेजरिलाच्या मोळ्यांत जेजिबेलाक सुणी कातोली. आहाबाच्या गोरण्यांतली ह्या शारांत मोरतात तांच्योय कुडी सुणी कातोली आनी उक्त्या मोळार मोरतात तांच्योय कुडी ओंत्रोवला वेळी सुकणी कातोली. आपले बायले जेजबेलाच्या सांगण्याक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनीक कोणेंच करूंक ना. कुड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें आनी हे पासत इस्रायल पोरशे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतली धांवडायलोले. आनी आहाबान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंग वस्त्र पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबिताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हळें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो
तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या गोरण्यांचेर हांव नोश्ट धाडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बरोबर कर. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. सगळीं म्हणुया. आमी पातकी पातकी सायबा सायबा आमची आमची काकलूत काकलूत कोर. कोर. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्याक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. Mateva pormone शिवर्तमान. भुईमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसाक म्हणे, तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोले पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपले सुर्या वायट तशें बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदांची तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसरे परस चड तुमी कितें केलें? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण, तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. सोमयाचे शिवर्तमान. आणि तुका ख्रिस्त. मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान आमच्या दुस्मानाक वायट मागता. थोडे फावटी थोडी मरूंक पुराय मागता, तांचेर शिराप पडूंक मागता.
तांकां वायट जाल्लें पुरो म्हूण मागता हांव. एका दिसाक एक याज्ञीक एका मनशाक हॉस्पिटलान भेटूंक गेलो आनी हो मनीस मोरणाचे तोणीर आसलो आनी याज्ञिकान ह्या मनशाक म्हणलें तुज्या सगल्या दुस्मानाक तूं बोगोस. आनी तेन्ना हो मनीस म्हणूंक लागलो म्हाका कोणूच दुस्मान नात कारण हांवें म्हज्या सगल्या दुस्मानाक जिवेशी मारले. बोगाळ बाबडीनो, जें कितें आदीं सांगलोलें आनी जें कितें आतां जेजून सांगलां तें आयच्या शिव वर्तमानान आमकां सांगलां. आदीं फकत आमी पेल्याचो मोग करताल्यात, पूण जेजू आतां म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. आनी कित्याक म्हणटा काय जेजू? कारण जे भाशेन स्वर्गीचो बाप सोपूर्ण तुमी सोपून जावंक जाय. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. दुस्मानाक बोगसूंक, दुस्माना पासत मागूंक आमी तयार आसत गाय. सोंपें गाय जाय तें कठीण लागता. दुस्मानांनी आमकां जाय तें दुखयलां, आमकां दूख दिल्या, आमकां वायट केलां आनी आमी तयार नात आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक. पूण जेजू म्हणटा जर तर तूं हें केल्यार तूं जिवितान सोपूर्ण जातलोय. जेजून कुर्साच्या पलंगार तावन आपल्या दुस्मानाक बोगशिलें, दुस्माना पासत मागलें. जेजूची देख घेवया आमी दुस्माना पासत मागूंक. आनी कित्याक मागूंक? दुस्मानांनी आपलें जिवीत बदलूंक, नवी मनशां जावूंक. 1981 ह्या वर्साक जेन्ना पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो वाटिकन लोकांकूय भेट करतालो तेन्ना एक मनीस अली अग्गा म्हणटा तो ताचेर फार सोडटा, पाप साहेबाक जखमी करता आनी पुलीसकूय ह्या मनशाक रोखडेच धरतात. पाप साहेबाक हॉस्पिटलान व्हरतात आनी जेन्ना पाप साहेब बरो जालो तो पयली वोस्ट करता तो म्हणल्यार हे मनशाक प्रिजनांत जेलींत मेळूंक वेता आनी मेळूंक वचून ह्या मनशाक तो बोगशिता. आनी खंय मिडिया, न्यूजपेपर, चॅनल्स आसात ते ताका विचारतात तुवें ताका कित्याक बोगशिला? आनी तो म्हणटा जेजून दुस्मानाक बोगशिलें हांवूय बोगशितां. आनी दुसऱ्या दिसाकूय पेपरार अशी हेडलायन आयलोली वाय फॉरगिवनेस, बोगसणें कित्याक दिवंक जाय? आनी आमच्या धर्मांत हाका जबाब दिला बोगसूंक जाय कारण आमच्या जेजून बोगशिलां. जेजून सांगलां दुस्मानाचो मोग कर आनी दुस्मानाक बोगोस. एका दिसाकूय दोग इश्ट जेम्स आनी जॉन एका डेजर्टांतल्यान खंय चलून वेताले आनी वेतनाकूय तांचे मदें झगडी जातात आनी जेम्स जॉनाचेर तापोट मारता आनी तेन्ना खंय जॉन रेवेचेर खंय अशें बरयता आज म्हज्या इश्टान म्हजेर तापोट मारलें. आनी उपरांत खंय ते मुखार चलूंक लागतात आनी वेतनाकूय तांकां एक तोळें मेळटा आनी दोगूयकूय ह्या तोळ्यान न्हांवूंक लागतात आनी न्हांवतानाकूय हो जॉन ताचेर तापोट मारलोलें ताका बुडूंक लागता. तेन्ना जेम्स आपल्या इश्टाक साल्वार करता आनी खंय सोयऱ्यार आयल्या उपरांत खंय जॉन फातराचेर बरयता आयज म्हज्या इश्टान म्हाका साल्वार केलो. आनी खंय जेम्स ताका विचारता जेन्ना हांवें तुजें तापोट मारलें तुवें रेवेचेर बरयलें आनी जेन्ना हांवें तुका आदार दिलो तुका साल्वार केलो तुवें फातराचेर कित्याक बरयलें? आनी जॉन म्हणटा हांवें रेवेचेर बरयलें कित्याक जेन्ना वारें मारतलें जें कितें वायट आसा तें सगळें नपय जातलें. पूण हांवें फातरार बरयलां कित्याक जें कितें बरें आसा तें सदांकाल उरपाक. बोगाळ बाबडीनो, जेजू आमकां बरें करपाक आपयता, न्हय वायट करपाक. दुस्मानाक बोगसूंक, दुस्माना पासत मागूंक. आयच्या पयले वाचपान कालचें वाचप आनी आयचें वाचप हातूंत मदें सोयरीकूच आसा. आहाब राजा आसलो
आनी नाबोत नांवाचो एक मनीस. हे राजाक नाबोताचो मोळो जाय आसलो, पूण नाबोत आहाबाक मोळो दिना. हे राजाची पोतीन जेजबेल कितें करता, ताच्या गांवच्या लोकांक चिटी बरयता, ताचेर वायट बोगलाटां घालता आनी नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारता. आनी तेन्ना हो आहाब राजा ताचो मोळो आपलो मोळो करता. देव एलिशा प्रवाद्याक आहाब राजाची धाडटा आनी अशें म्हणटा, तुवें नाबोताक जिवेशी मारलाय, तुवें नाबोताचो मोळो तुजो मोळो केलाय. आनी तेन्ना एलिजान सगळें सांगले उपरांत हो राजा आहाब राजा आपले पातोक वळखून घेता, उपास मागणे करता. आनी ताका लागून देव ताचेर कांयच वायट धाडिना. देव म्हणटा, हांव तुजेर वायट धाडचें ना, पूण मुखार तुज्या भुरग्याचेर वायट धाडटलो. मोगाळ बाबडीनो, देव मोगाळ, देव काकलुतसार. जितले पावटी आमी पातोक करता, जेन्ना आमी पातोक वळखून घेता, देव आमकां बक्षूंक तयार आसा. जो देव आमकां बक्षिता, आमी आमच्या भावा भयणाक कित्याक बक्षिनात गाय. मोगाळ बाबडीनो, जेजूची आमी देख घेवया. दर दिसाक आमच्या दुस्मना पासत मागुया. ताणें आपलें जिवीत बदल्ल्या पुरो म्हूण आमी दुस्मनाक बक्षूंक, तांचे सगळे संदान करूंक आनी आमी सगळीं नव्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गोरसो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी आनी यार्निकांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेचे नमुने जावन म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जायतीं आमची भावां भयणां अनतीक लागून खूब सोंसतात, तर जेजूचेर तांणी आपलो विस्वास दवरून जियोंक आनी सगल्या आट्या बिट्यांक तांणी दितायेन फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक, तशेंच इतेसा भेटयलोल्या मान्युएल आनी सिल्विया डिसुजा हांकां भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुभाम आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ओगेपणान तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. बोगाळ बापा, दोयींनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या दुस्मानाक बक्षूंक, दुस्माना पासत मागूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C16 पेज 35.
Ishvara Vardhana Somestani Bedoshi Parameshvara Vardhana Somestani Bedoshi Domaso so murmur Dom David sorda sordan Tisvori amshidana Ishvara dushimuga Parameshvara Vardhana Somestani Bedoshi Parameshvara Vardhana Somestani Bedoshi मोठ्या भावा भयणीनो मोठ्या तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसले शाबूड मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा हातून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्वीकार कर आनी ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच आमची तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू तुमची काळजा उबाराव आम्ही ती सर्वेस्परादाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर हाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्तांच्या दिसाक तुजी पवित्र सोबेक तो संतोष दिताय अशें ताचे भाग्यवन जिविताची देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजळायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा Hosanna, Sorgi, Hosanna, Sorgi, Sorves poraci David, etnado subagi. Hosanna, Sorgi, Hosanna, Sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत खोश बरोवन सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पेसोत समोर पोंची
तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोरलचे रगत, पातकांची भोगसणी मेलशाक तुमची पेसोत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या ओगडासाक करात. भावार्थाचो गूण सोम्या आमी लोक आता आमी एकांशीतले पियेता इतले पावटी तू परत येसू तुझे मरण बोलता. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोवशेन उतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामणाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागियोन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागियोन जुजे तिचो पोती, बागियोन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकेचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वोटांत सांबाळ. तुजी येतान राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती.
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका खबरना पूण एक तोर मातूय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया D17 पेज 56.
प्रार्थूया. सौर पदवीदार देवा, बागयोंत आंतोनीच्या दोबाच्यान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्ताताई सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोळ तीर जावूं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणे सुपूर्णपणी सांबाळूंक आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी आनी फादर हायसिंट आसा, तशेंच सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता, तुमी तिका मेळून एपॉयंटमेंट घेवचो. भाग्योंत आंतोनीचे इमाजी सेरपेंत हातांत धरून आमच्यो सोविनियर स्टोरांत विक्रेक मेळटात. चर्चीज ऑफ गोवा हें पुस्तक सोविनियर स्टोरान विक्रेक मेळटा. ताचेर गोंयचे इगोर्जेची म्हायती दिलेली आसा, तुमी ती घेवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदकार. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतीपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. उंसुऱ्यांच्या बागियोंत आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजी पदवीदार मजूतीन एक कालदिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. संत अंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया. U25 पेज 243.